आता हांवें कितें उलयताले केलां? हांव म्हाक ताईक सुद्दां सांगताले राव हांवें कितें केलां? तुवेंच सांगलेलें तें हा. तू तुझे चॅनल जर्नी बरी करून कर हा. चॅनल स्टार्ट कर युट्यूब पेमेंट सोडून दी चिंतनाका बट तुका बुकिंग्स येतली आणि ते उतर खरें जाता हय बीग ब्लेसिंग ऑफ यू कितें रे ब्लेसिंग हांवें उदळूच म्हणलें आनी म्हाका खरें इमोशनल जाता सो आतां आमचे केक बीन कटींग सगळें जाल्लें आहा सो आतां ती न्हू कितें सांगूंक सोदता एक दोन उतरां ब्लॉगान घेवया म्हणटा पावचें ना का ओके 4 उतरां सांग ना चारय पावचें ना कितें कितें तरी सांगपाक सोदता कितें सांगूंक दोन paragraph व्हडले. सोदता ओके पॅरेग्राफ सांगूंक सोदता बरयला तुवें? हय हय बरोवन हाडला काय ना काय जिजूच्या वर्सान आसतलो शुअर सो ती कितें सांगूंक सोदता की पॅरेग्राफ करता कित्याक की काय ना. बाय आनी बाबूचे स्टडी घेवन पॅरेग्राफ येयला पळय आयकपा लोक कसो बसला पळय ऑडियन्स पळय हांगा आसा जिजू थंय बसला मम्मी दीदी भितर आसा येयले आता स्वागत गीत म्हणपाच्या दीदी मागीर ते माईक टेस्टिंग हॅलो गीत बीत ना सो सांग दे तुजें कितें उलोवपाचें आहा आता गीत चल स्टार्ट करता मरे हय कॅमेरामॅन टेक एक्शन त्याचा व्हिडिओ तू काय जातलें न्हू हेच व्हिडिओ नाही कर जाल्यार तू काय जाय न्हू तूं फाल्यांचे हितून एड करूं शकता म्हाका कितें जाय तू फाल्यां व्हिडिओ करतलो ना हांव करचें ना हांव व्हिडिओ आत्तां सुद्दां करचें ना मग तेच म्हणटा न्हू तुजोय गेलो आनी तेजेंय जालें न्हू कितें म्हणटा म्हाका कांय कळना तू काय सांगलो न्हू तुज्याय व्हिडिओ नाही कर माझ्या हितून सांगलें आगे एकूचकडे रावले म्हणते जाले एकट्यानकडे सांगले हितून जाले सांगलें आमी वांगडा आसतना सांगलें सांगतलें कन्फ्युजन कितें तर कितें सांगपाचें आहा कितें चल्ला जाणा हे दिला रिगार्ड्स धाडल्या तेणेन कितें राव तेजे पयलीं हांव सांगता आतां कितें शूट केलां तें लोकांक कळचें ना न्हू त्या ते युट्यूब क्रिएटर जाले की असं टेन्शन येता कोणाच्या चॅनलाक कोण व्हिडिओ घालतलो कितें उलोवपाचें डिस्कशनूच 10 मिनटाचें मागीर व्हिडिओ ओके आता कंटिन्यू आता सध्या बिग थँक्यू थँक्यू म्हणना एक्चुअली म्हाका म्हण मरे तुका म्हणून हय म्हाका ना थँक्यू फ्रांसिसा एवरीथिंग खरें खरें हय थँक्यू इंटरनेट मातशें कंटिन्यू केला हांव थँक्यू म्हणना तशें Thank ते you. हितून थँक्यू कित्याक जाणा तू 2 लास्ट बोलून हा पळय हांवें लायला तुवें लायला ते खातीर थँक्यू म्हणना एक्चुअली एवरी इयर करताच बर्थडे सेलिब्रेशन आनी सगळ्यांचे करता आनी तो त्या दीस मेळना जाल्यार आमी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान कितल्याय म्हयन्यान लास्ट इयर बी अशें म्हाजे बर्थडे पावना म्हणून मागीर केक घेवन येता. आनी ह्या बर्थडेक तर येवपाचेच आसले सरिता फ्रांसीस म्हाका खबर आहा बट म्हाजे ते लेग इंजरी फूट इंजरी जाल्ली ते त्या दिसांनी आनी म्हाका बुकींग आसली सामकी कंटिन्यू बुकींग आसली सो हांवेंच सांगलेलें हांव आसचें ना आनी इवनिंग सुद्दां येयले जाल्यार म्हाजे कडेन जावचें ना म्हणून कित्याक येयले म्हणजे हांव एग्जॉस्ट जावन पांय वयर करून बसतालें परत बेगीन न्हिदचें पडटालें दुसरे दिसा आमी वचपाचें आसतालें न्हीद पडनासली पेनान सो दीस वॉज द सीन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे तो म्हाजो बर्थडे फर्स्ट वीक ऑफ मे ताका लागून आतां म्हाका जेन्ना मेळटलें येतलें केलें हांव पावलें फायनली नाल्यार सरितागेर हांव खूब तेंपान येयलां खूब ती आमगेर परत येयलें म्हाज्या डेट शॉपार सांगूंक ना न्हू तुवें जानेवारीन येयलें तू डेट सांगूंक शकता बर्थ डेट हांव नोट करून दवरपाचें हा नेक्स्ट सेम डेटी सगळे दिदीगेर मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम तुमी हय आनी थंय घरा कडेन फॅमिलीक हांवें सांगलेलें म्हाका बर्थडे बी सेलिब्रेट करपाचें ना प्लीज तुमी कांयच हें करनाका बट स्टील विशाखानी केक हाडलो आनी भाई भाभी तेणीय केक हाडलो हांवें एज अ पेशंट नायटेर केक कट केला विशाखा जायना कसो आसा विशाखा आतां आसा मातशें बरें तेकाय मातसो आसा पेन अशें जालें आनी आतां पळय केन्ना हांव येयलें म्हाका याद ना हरशीं तें करता पूण म्हाका लक्षानूच नासलें येवन मागीर डेकोरेशन पळयत जाल्यार मागीर म्हाका कळ्ळें कोणाचो बर्थडे थँक्यू हांवें चिंतता कोणाचो बर्थडे सो थँक्यू फॉर द सरप्रायज आनी थँक्यू म्हणपाच्या बट रिगार्डींग द बर्थडे बीन न्हू ते मागीर फाल्यांच्या नेक्स्ट व्लॉगान सगळे तुमकां थँक्यू रिगार्ड्स खूब जाणांनी रिगार्ड्स दिल्या ताई कडेन दिल्या म्हाजे कडेन दिल्या तोय कित्याक कन्फ्यूज जाता तेजे कडेन दिता न्हू तो एकटो मेळटा तेन्ना सो आमचे जिजू तू माझे रिगार्ड्स हाड हा ओके सांगून सगळें सांगपाचें फ्रांसिसाच्या बद्दल कितें तरी उलया म्हणून मुद्दम तू सगळ्यांक कोणा मेळट तेंकां रे. गावला ताई सांगताले खूब जाणां गावल्या फाल्यांच्या ब्लॉगान घेवया ते तायगडे कितें तरी आसा एनवेलपान बोललेले नांवां आसा बरें मला पडपाक आमी आतां जेवया मरे सांग म्हणल्यार आनी बाकीचे हितून सरिताच्या ब्लॉगाचे थ्रू तुमकां कळ्ळें म्हाजे लेग इंजरी सो म्हाका सगळ्यांनी बरे प्रेयर्स दिले ब्लेसिंग्स दिले बेगीन बरें जावनी म्हणून
सगळ्यांनी खबर घेतली, कॉल करून मेसेजी, व्हॉट्सॲप मेसेजीचे थ्रू. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी मागीर म्हाजोय गेलो तेन्नाय म्हाका सेम जालें अशेंच. सो थोड्यांक कळ्ळें, मागीर थोड्यांक बेगीन कळ्ळें. सो कशें तुमी थ्रू म्हाका मेसेजी कमेंट्स केले पळय न्हू म्हाजे, बेगीन बरें जावपाक फॉर माय बेटरमेंट. सो ताका लागून तुमकां थँक्यू सो मच. आनी तुमच्या सगळ्यांचो फॅमिलीचो सपोर्ट सगळीं जितलीं आसा तितली खबरी घेतली, सगळीं येयली, आयज फाल्यां करून सगळीं पावली. सो तेंचे सगळ्यांचे ब्लेसिंग्सान न्हू इतलो हार्ड टायम आशिल्लो पांय घेवन. आनी बुकिंग्स कशेंच चुकोवपाक मेळनासले, दुसऱ्यांक दिवपाक मेळना. कित्याक ब्रायडल बुकींग म्हणटकर ते ट्रस्ट करून दिल्ले आसता न्हू. गेस्टांचे बी ते हांवें थोडे थोडे ट्रान्सफर केले दुसऱ्यांक, पण ब्रायड करपाचें आनी म्हाका करूंकूच जाय आसलें. सो त्या पांय घेवन कसो केलो तो सगळो. तुवें आमकां ट्रान्सफर करून जाय न्हू, जिजू आनी आमी वचपाचे हय. बुकिंगा न्हू रे जिजू. हांव वयतालोच न्हू, दिल्ली जाल्यार हांव तुका आपयतलो. मागीर आमी तुजी बुकींग करून येवपाचें मरे, काय बरो. तशें जाल्यार बरें जातलें आसलें. हांव पांय घेवन मातशें न्हिदतलें आसलें न्हू. मागीर तुवें दिवंक ना तुजी चूक. चल पेंट करून धाडटा सेलिब्राड आसा हय. करतले चड जाल्यार पुसतलो. आनीकूय सांगपाचें, फाल्यां सांगपाचें ना, पण आतां तो एनवायरमेंट जाला सो आतांच सांगता. हे पळय आतां म्हाका हो सीझन म्हळ्यार एप्रील मेचो सीझन जालो न्हू, बरें बुकींग येयलें. आनी हे सगळे फ्रांसिसाचे उतर आमी आतां हांवें कितें उलयताले. केलां हांव रे? म्हाक ताईक सुद्दां सांगताले, राव हांवें कितें केलां? तुवेंच सांगलेलें तें हा. की तूं तुजें चॅनल जर्नी बरी करून कर, हा. चॅनल स्टार्ट कर, युट्यूब पेमेंट सोडून दिचीत नाका, बट तुका बुकिंग्स येतली. आनी तें उतर खरें जाता. सो दीस इज हय बीग ब्लेसिंग ऑफ यू. कितें रे ब्लेसिंग. हांवें उदळूच म्हणल्यार म्हाका खरें इमोशनल जाता. गिरा तूं मेहनत करता, इतले मेहनत करता म्हणून तुका रिजल्ट मेळटा. तूं मेहनत विदाउट मेहनत काय मेळना. कितले ब्लेसिंग कितें आसूं. ना उलयल्ले उतर न्हू ते. आजकाल सगळे सांगत आशिल्ले वर्ल्डान कितें आसा ना, एक मनीस जर बरो जाता दुसऱ्याचे बरें चिंतना, पण अशे खूब कमी मनीस आसता जे दुसऱ्याचेय बरें चिंतता आनी दुसऱ्याकूय वयर काडूंक सोदता. आनी यू आर वन ऑफ इट विथ युअर वायफ, ब्युटिफूल लवली लेडी. आनी आतां तूं म्हाजेच न्हू, आनी खूब जाणांचे तूं चिंतता, म्हाका खबर आसा. आनी इवन आय विश की तूं पळय चिंतता न्हू दुसऱ्यांक वयर काडपाचें, म्हाका इतलें सुद्दां खबर आसा तूं तुजी फॅमिलीचें खूब चिंतता, इस बात पे पार्टी होना चाहिए. तुजे चल भावाचें सगळ्यांचें चिंतता. पार्टी तो हो जाएगी. ना पार्टी जाय म्हाका आजूच. आता चिकन भाजी आहे. तुजें अशें मी खूप जाचे कितें पडटलें. आपलें तेजें न्हू, तूं सगळ्यांचें म्हळ्यार आपली रिलेटेड जी आसा पळय तेंचें सुद्दां तूं चिंतता, सगळ्यांक वयर काडपाचें. सो तेका लागून आय यू नो फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट हांव अशें देवा कडेन मागता की तुका सदांच हॅपी दवरचो, तुजी फॅमिलीक, आनी अशेंच दुसऱ्यांकूय वयर काडपाक तुका बुद्ध दिवची, आशिर्वाद दिवचो. बी ऑलवेज हॅपी अँड हेल्दी. थँक्यू सो मच. चड सिरियस चला मातसो लायट जा. लायट पुरो चड सिरियस आता पार्टी करूया. चल जे खरें आसा तें खरें. आनी मनशान सदांच त्या मनशाक याद दवरूंक जाय जेणे लॅडर दिला वयर चडपाक. आतां वयर चडपाचें काय ना, तें आपल्याचेर आसता, बट एक हात दिता पळय तो मनीस सदांच लायफान तेका सदांच याद दवरूंक जाय, कळ्ळें. आनी हांव तुका केन्नाच विसरपा ना. आय विल बी ऑलवेज ग्रेटफूल टू यू. देवाक तर आसा विसरत ना, हांव व्हॉट्सअप मेसेज करतलो तुका. कसो विसरतलो मागीर न्हू रे. आनी इतलें म्हाका पळय जे बिझनस येता न्हू ते म्हाजो हजबंड ना जाल्यार पॉसिबल जावचें ना ते. मेन कित्याक- मरे इम्पॉर्टंट. खूब नाल्यार इम्पॉर्टंट कसो आसा. जातलें. कित्याक एक बुकिंगा दिसा दुसरें बुकींग तिसरें बुकींग तें हांव केन्ना घेवचेंच नसलें इफ ही वॉज नॉट विथ मी. ओके. सो सगळे बाकीचे भुरग्यांचे आसता तेंचे पळोवन म्हाका कशें ट्रान्सपोर्ट जीव म्हाजे आर्टिस्ट, कित्याक हांव एक ब्रायड करता जाल्यार दुसरे कडेन ऑलरेडी आर्टिस्ट पावोंक जाय. सो ते तो पळयता. सो कोणी म्हणटा न्हू, म्हणटा आतां कितें करता, सो आमी मेळून बिझनस करता. अशें दिसता की मेकअप आर्टिस्ट एकले थापोवन येता, बट ना, तेका फाटल्यान खूब लोक आसता, खूब मनशां आसता, आर्टिस्ट आसता. म्हाजे आर्टिस्ट आसा सुद्दां खूब बरी आसा. फॉर एग्जाम्पल अपर्णा, विशाखा, पूजा, आनी एक म्हजे हेर आर्टिस्ट आसा मोमिजा मारगांवचे, आनीकय खूब आसा जी टायमार पावून ती सर्वीस दिता. विदाउट दॅम इट इज लायक इम्पॉसिबल. एकटे मनीस करूं शकना न्हू. सो टीम वर्क आसा. सो तेका लागून हें सगळें पॉसिबल जाता. कळ्ळें आतां. इस इंसान को देखो. इसके पीछे इसका हाथ है. इसका हात. तुझ्या मेहनताक लागून मरे तू हांगा पावल्ले आसा. नाल्यार तू सपोज तेच ऑफलाइन दूसरे के लिए जा रहा था, वही करते बैठता तो नहीं पहुंचता था. अभी तुवें ते डेअरिंग घेतला. पहिले तुवें ना इसमें
आपने अपनी बीबी को सपोर्ट किया ना, वैसे ही मेरी बीबी को भी सपोर्ट किया। Yes. इसके लिए वो आपका ये कर रही है। हा, तर मेहनत केला विदाउट मेहनत मेहनत जाऊ तो है. मेहनत खूप मेहनत मेहनत केला तो बहुत इतले है. मेहनत कौन करून पावणार है दो बच्चों को संभाल के घर को संभाल के बिजनेस बुकिंग मुझको करना भी. अतर हाँ. अतर सबको संभाल के बिजनेस चलाना आणि आता स्टाफ बरोबर तो ऑपरेट करता दॅट इज हॅट्स ऑफ हा स्टाफ को भी संभालना है। अच्छा. आज दिन तुझ्याकडे भर शिकोंक जाय एक्चुअली भुरग्यांची तो काय नाही म्हाका तरी हांव पळय तुम्ही कितें उलयता तें खबर ना ये तो लड़की मुझे इंस्पायर करते लड़की नहीं रे क्या कितें म्हणटा लेडीज लेडीज लेडीज। हाँ लड़की से लेडीज हो गए अभी मम्मी भी है तो ये दो मम्मी मुझे मम्मीज. इंस्पायर करते मम्मीज हाँ अरे कोण करता म्हाका सांग कोण करू शकता डेअरिंग ना इतलें ना तू ऑलरेडी कर- इन्स्पायर्ड आसा योगी रे सेल्फ इन्स्पायर्ड तू सामको स्वता सगळें चलो सो जाला काय आणि कितें आणि फाल्यां आणि फाल्यां टुमॉरोज डायट फाल्यां हांव ना. फाल्यां जिजू ना खंय आतांच कर म्हणटा जिजू तू खंय वयता फाल्यां माझं पोनेळ बुडला. आमी वयता आत्ता वचपाक शिंतो कर म्हणला म्हाका आतां जेवण आता वयता. ते सकाळी पाणी- सकाळी बाबा जाय. कित्याक कसं बुडलो बुडला तो उदकान तो कोणी मागीर थंयसर दवरता बांदून कोणी व्हरता कशें बांदता तो बुडला ना जाल्यार दिवस सुद्दां तो बुडटा तसो वापरून हा, बरोबर ना पावसूय आता पडला. वयतलो तू? पावसूय पडला न्हू उदक भरला न्हू तेव्हा ओके चल जावचें ना न्हू. 2 पार्ट करचे पडटलो नाले कितें कितें उडय फुडें हांव रडला तरी उडय हांगा ये करया पेंट करया तुका रडला भशेन ते दिसोंक जायना म्हणून हांव चड रडला तें दाखय नाका आ. करते दाखय आयज चड जशें ते ब्लॉग करणार आहेत बिजी उरले आमी हय हेच सगळे केला न्हू आनी एंटर जाता सगळं तितलेंच पळयल्यार केला. तुका कळटलं कितें दवरपाचें आनी कितें नाही उडोवपाचें ओके तांकां धाडला आयनॉक्सान मुवी पळोवपाक आई पळय सिरियसली हय खंय